लोकप्रतिनिधी कायदो 1951तले कलम 151 तरतुदीचे विश्लेषण जावप गरजेचे आशिल्ल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयान उक्तायले। मजगती फोंड्या मतदारसंघाची पोटवेंचणूक रद्द करपाची मागणी करपी आव्हान याचिकेवेली सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयान 8 मे मेरेन तहकूब केली। मंत्री रवी नाईक हांका 15 ऑक्टोबराक मरण आयिल्ले, ते खातीर फोंड्या मतदारसंघ रितो जाल्लो। हे खातीर वेंचणूक आयोगान अधिसुचोवणी जारी करून 9 एप्रिलाक मतदान दवरिल्ले, तशेंच 4 मेक मतमेजणी जाहीर केल्ली। हे वेंचणुकेच्या प्रक्रियेत 2 मतदारांनी मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठात आव्हान दीत नव्यान नेमपी आमदाराक लोकांची सेवा करपा खातीर 1 वर्सा परस कमी कार्यकाळ मेळटालो असो दावो केल्लो। उच्च न्यायालयान मतदारांचो दावो मान्य करून पोटवेंचणूक आदले दिसा म्हळ्यार 8 एप्रिलाक रद्द करपाचो इतिहासीक निर्णय घेतलो। ह्या निर्णयाचेर वेंचणूक आयोगान 15 दिसांची स्थगिती मागिल्ली, मात उच्च न्यायालयान ती भायर मारली। ताचे उपरांत काँग्रेसीचो उमेदवार केतन भाटीकारान सर्वोच्च न्यायालयात धांव घेत अचकीत वेंचणूक रद्द करप अयोग्य आशिल्ल्याचे सांगीत लोकप्रतिनिधी कायद्यातले कलम 151चो मुद्दो उपस्थित केलो। ह्या संदर्भात सोमारा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी जाली। ते वेळार न्यायालयान लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलमाचो कायदेशीर अर्थ आणि ताची अंमलबजावणी हे विशीं सविस्तर विश्लेषण जावप गरजेचे आशिल्ल्याचे स्पष्ट केले। तशेंच पोटवेंचणुके खातीर 171 जणांनी पोस्टल मतदान आदींच केल्ले। हो मुद्दो सुनावणीत आता म्हत्वाचो थारतलो। हे याचिकेवेली फुडली सुनावणी 8 मेक जातली। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।